देवाचे उतर ह्या नियाळ माळान सगल्यांक तुमकां माया मोगाचो येवकार। जेजू आमकां जागृत रावून सगळ्या वेळार प्रार्थना करीत राव म्हूण सांगता, पूण जायत्या वेळार आमी प्रार्थनाचो वेळ फुडें धुकळटा आनी विसरून वेता। जायते शिकपी भुरगे परिक्षेक अभ्यास करूनचो वेळ फुडें धुकळटात। आजून जायतो वेळ आसा म्हूण एक दीस काडून निमाण्या दिसाक पावतात तेन्ना सांबोळ जावन सगळे एकदांच शिकूंक पळयतात। परिक्षा आसा म्हूण तरी भुरगो शिकता। आमी प्रार्थना कशें करतले? दुसरें काम आसा म्हूण आमी प्रार्थना फुडें धुकळटा, मागीर करचें म्हणटा। ताका परिक्षाय आसना, तर आमी प्रार्थना केन्ना करचें? आमकां सदांच प्रार्थना करची गरज। आमी आमच्या सोम्या जेजू कडेन लागचो संबंद दवरूंक जाय। ताका आमी केन्ना मेळटले तें आमी नको। सगळ्या वेळार प्रार्थना करून जेजूक मेळूंक आमी तयार रावया। प्रार्थुया। मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवन म्हाका तुजी कृपा दी। सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खुशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी। पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आळाशिरो आनी वाट। आमेन। म्हजे बराबर तुमी देवाचें उतर नियाळें देखून देव बरें करूं। आमी परतून मेळोसर खुशाल राव, भरवशान राव।